लोणी वावच्या ज्या गावात राज्यपाल आचार्य देवव्रत जेवतले हो दलित घराबो जैतीलाल दिहाडी ह्या कामगाराचो. ते शेतान काम करतात. ताचे स्वताचे शेत ना, दिसपट्ट्या मजुरीचेर ते कामाक असतात. हाच्या घरच्या रान्नीन तयार जाल्ले जेवण आचार्य देवव्रत जेवतले. आयज जेवणाक कितें आसा? तूर, डाळ, बटाटा आनी गाजराची भाजी. बरें दिसता? व्हडलो फुडारी आमगेर येता. आज स्पेशल कितें? काय ना, तांच्या रांदप्यान सांगलां तेंच. सांगिल्लें तेंच रांदलां हांच्या घरांत. उमेदीचें वातावरण आसा. मानादीक आपले घरा येता म्हण हाच्या खोशेक शीम ना. हांणी सजावट बी कांयच करूंक ना, पूण तांच्या मनात भयंकर उमेद आनी खोस आसा. म्हाका खूब बरें दिसलें येदो व्हडलो मनीस आमगेर येता. ही स्मार्ट क्लास आनी हांगा पळयत जाल्यार कांय जण नितळसाणय करना आनी दुरुस्तीचें काम लेगीत जावंक ना. सामकें रॉ आसा, जशें आशिल्लें तशेंच. अशें न्हय की राज्यपाल येता म्हूण तयारी करुया, नीट नेटकें दवरुया. हें एकदम आचार्यजी नैसर्गीक शेतीचेर भर दितात. म्हूण म्हाका दिसता हांगासरल्या प्रशासनानय कूड सामकी नैसर्गीक दवरल्या. प्रधानमंत्रीजींची दुसरी मोहीम नितळसाणीची जावन आसा. गांवांत सगळे कडेन सगळे लोक एकठांय येवन झाडू मारतात. हातूंतल्यान नितळसाणीचो संदेश दिवपाक आनी लोकांक संवय लावपाक, नितळ रावपाचें आनी दुयेंसां कडल्यान मुक्ती मेळोवपाची आनी उपरांत रातचे गांवांत एक भौशीक सभा आपोवन जाणटे, नेणटे, भुरगीं, बायलो, दादले तातूंत वांटो घेतले आनी खाटीर बसून 1-1.5 वर सुमार ते लोकां सयत साबार विशयांचेर मेकळीकेन भासाभास करतात. भुरग्यांक संस्कार दिवपा विशीं, चलो चलये भितर भेदभाव करनासतना तांकां सिदीत करपा विशीं, गांवांत एकचार समन्वयाचो विचार आनी आमचे भारत सरकार आनी राज्य सरकार गांवच्या लोकां खातीर ज्यो येवजण्यो राबयतात ताचो लाव कसो घेवं येता हाचेरय चर्चा जाता. गांव के लोगों के लिए जो नई नई योजना लेके आए हैं उनका लाभ कैसे ले सकते हैं, ये भी उनमें चर्चा रहती है. गांवांतल्या दलित घराब्यांतल्या जैती आई दिहाडी कामगारांन केन्ना सपनान लेगीत चिंतून नाशिल्लें की राज्यपाल तांच्या दारांत येतले. घरांत चड जागो ना, इल्लीशी रांदची कूड, पूण घराच्या हुमऱ्यार राज्यपाल आचार्य देवव्रताक बसोवन जेवण वाडलें. आचार्य देवव्रतय भावूक जाले आनी दलित घराब्याच्या लोकांची खोस मळबाक तेकिल्ली. घरांत ल्हान भुरगें कांय दिसां आदींच जल्माक आयिल्लें. घरच्यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत हांकां भुरग्यांक आशिर्वाद मागलो, जाल्यार राज्यपालांनी तांकां तो दिलो. राज्यपाल साहेब तुमच्या घरात जेवणाक आयले, कशें दिसलें तुमकां? बहुत अच्छा लगा. कितें म्हणलें तांणी? देव बरें करूं. तुमकां राजभवनार आपयलां? हय, आमकां राजभवनाचेर आपयलां. आमी तांच्या आमंत्रणाक मान दिवन थंय वताले. कितें बेत आशिल्लो जेवणाचो? तूर, डाळ, बटाटा, गाजर, वाल घालून भाजी. गाजर, वाल इन सब की सब्जी बनाई थी. रोटलाय केल्लो, ज्वारीची भाकरी आनी गव्हाची रोटी केल्ली. राजभवन आता लोकभवन जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विचाराप्रमाण जनते खातीर राजभवनात बसून शासन न्हय जाल्यार आता लोकभवन कशें काम करता ते पळोवपाक आमी वचूया गुजरातांत. गुजरात हांगा गुजरातचे राज्यपाल राजभवनांतल्यान गांवांत येतात, सुशेग घेतात.
राजकोटच्या सुपुल्ल्या लुलिबाना गावात रावतात. गांवच्या लोकांक मेळटात आनी रात एका मुळाव्या शाळेंत घालयतात. हो बदलपी कार्यसंस्कृतीचो देखाव जावन आसा. हांगा शासन जनते खातीर जाल्यार जनते मजगती वचून लोकांची समस्या जाणून घेवपाक स्वता राज्यपाल तांच्या मदीं वतात. गुजरात हे अशें करपी पयलेच राज्य. गुजरात जहां जनता की समस्याएं सुनने के लिए खुद राज्यपाल निकल पड़े हैं. ते रात घालयतात शाळेत. सकाळी शेतकामगारागेर वतात. गायचे दूध काडटात, गवत कापतात. चारा काटते हैं. ये सब हातूंतल्यान बदलत्या कार्यसंस्कृतीची आमकां प्रत्यक्ष गवाय मेळटा. राजभवनात बसून न्हय जाल्यार गांवच्या लोकां मदीं वचून गरिबां मजगती ते कशे तरेन येवन रावतात हाचे वयल्यान खऱ्यांनीच कार्यसंस्कृती बदलल्या अशें जाणवता. कि वाकई कार्य संस्कृति बदल रही है. गुजरात राज्याचे राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत येवपाचे आसात. हांगा रातचे रावतले. उपरांत 3 येतले. 5 वृक्षारोपणाची कार्यावळ आसा. उपरांत गांवांत नितळसाण करपाची कार्यावळ. नितळसाण मोहीम जातकच ते गांवांत गरीब घराब्याक जेवण करतले आनी सांजवेळार गांवच्या लोकां सयत भासाभासय करतले. नैसर्गिक शेती करपा विशीं जंतुनाशक वखदांचो वापर कमी करून निसर्गा कडल्यान पयस जाल्ल्या परत निसर्गाच्या लागीं वचपा विशीं जागृताय करतले. ते गांवांत येतात. येद्या व्हड पदार आसात तरी लेगीत ते ह्या ल्हान शाळेंत रावतले हें आमचें सौभाग्य. हाचो लाव आमच्या गांवांक आमच्या भुरग्यांक जातलो. सकाळी सायब शेतार वतले. थंय ते गायक न्हाणयतले, शेतकाम करतले आनी शेतकाम कशें करतात ते जाणून घेतले. शेतकार तांकां मार्गदर्शन करतले. म्हणून आमच्या गांवांत लेगीत उमेदीचें वातावरण आसा. मानादीक राज्यपाल आमच्या गांवांक भेट दितात. लोकां भितर भयंकर उमळशीक आसा. वो जानेंगे और जो किसान लोग है उसको मार्गदर्शन देंगे. झाडां खूब लोक लायतात आनी मागीर सोडून दितात. ती झाडां मरून वता. आतां हें बरें सांबाळपाक जाय, कळ्ळें? लोनी वाव गांवांत आयज राज्यपाल आचार्य देवव्रत रात घालयतले. रातचे रावतले, वृक्षारोपण करतले, लोकां सयत संवाद सादतले. नैसर्गिक शेती तांची मोहीम जावन आसा. ती देशांत फुडें व्हरपा खातीर नैसर्गिक शेती शेतकारां खातीर फायदेशीर जावची तांचे गूण सांगतले. शेतकारां सयत संवाद सादतले, गरिबां सयत संवाद करतले आनी गांवच्या एका दलिताच्या घरा जेवतले. हे गांवचे लोक उमेदीर आसात. कोण तरी राजभवनांतल्यान भायर सरून एक राज्यपाल आपल्या ल्हानशा गांवांत येता आनी मुळाव्या शाळेंत रावता म्हूण तांकां उमळशीक जाल्या. भवन से निकलकर कोई राज्यपाल, कोई गवर्नर हमारे एक छोटे से गांव में आया है और वो भी प्राइमरी स्कूल में ठहरने के लिए. कशें दिसता तुमकां? तुमी सरकारा कडेन वताले. आतां सरकार तुमचे कडेन येता. कशें दिसता? बरें दिसता. खूब बरें दिसता. गांवचें सौभाग्य हे. चणे भरल्यात आनी व्हड प्रमाणात नवी फुलांय हाडल्यात. सौभाग्य है. गावात राज्यपाल आचार्य देवव्रत आपूण झाडू हातान घेवन नितळसाण करता ते पळोवन पुराय गांव झाडू घेवन कामाक लागलो. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो सुपुल्लो गांव. ते हांगा रात घालयतले. आतां तांणी रोपो रोयलो. रोपो रोयले उपरांत ते गांवांत नितळसाण करतात. हातूंतल्यान स्वच्छतेचो संदेश दिवन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्वच्छ भारत अभियानाक मुखार व्हरतात. ह्या गांवांत प्रत्यक्षांत राज्यपाल झाडू मारतात, कचरो काडटात, नितळसाण करतात. ही एक जागरूक मोहीम जावन आसा. हातूंत गांवचे लोकय आस्पावीत जाल्यात आनी पर्यावरणाचें संवर्धन करपाचो म्हत्वाचो संदेश लेगीत ते दितात. एक अभियान लिया है तो इस गांव में खुद राज्यपाल झाड़ू लगा करके ये कूड़ा उठा रहे हैं और इसकी सफाई कर रहे हैं. ये एक जागरूकता का अभियान है. इसमें गांव के लोग भी शामिल हैं. देवान सगळें दिलां. आमी सगळे नितळ दवरपाक जाय. जाल्यार दुयेंसां पयस जातलीं. त्रास काडून जोडिल्ले पयशे वखदांचेर वगडावचे पडचे ना. आनी तुमीच पळयात, आमी गेल्ले तेन्ना कितली घाण आशिल्ली, बरें दिसनाशिल्लें. आनी आतां आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन झाडू मारलो. आतां त्याच सुवातीचेर वचून पळयात. कितलें सुंदर दिसतलें तुमकां, नितळ दिसतलें. आमी गांधीजींच्या प्रदेशाचे लोक.
संवसाराक कितें संदेश दिता? दिखाई पड़ती है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और अब हम सब ने मिलकर के, जाडेजा साहब, सरपंच साहब, क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह जी, और आप सब, हमारी स्वयं बहन प्रवीणा बहन, डीएम महोदय, हम सब उसमें लग गए झाड़ू लगाने। तो अब उसी गली में जाओ, कितना सुंदर आपको लगेगा, स्वच्छ लगेगा। हम गांधी जी के प्रदेश के लोग, દુનિયાના દેશોમાં આપણું ભારત છે સરકાર વિશ્વ ચરણે મોગા મળ્યું આયુર્વેદ ઘરનાર આયુર્વેદ છે જીવન આપણું કુદરતનો આધાર तुमची परिस्थिती आसा आनी ज्या उमळशिकेन आनी बऱ्या मनान लोकां भितर लोककल्याणाच्या कामात हातभार लावपाची इत्सा आसा त्या बायलेक हांवें सांगलें रात जाल्या तुमी घरा वचात. पूण ती म्हणटा ना, हो म्हजो वाठार, तुमी म्हज्या वाठारांत आयल्यात. ही लोककल्याणाची कार्यावळ हांव पुराय कार्यावळीत वांटो घेतली म्हणून हांव आग्रो करतां आमच्या ह्या भयणीच्या सन्मानान तुमी व्हड आवाजान ताळयो मारच्यो. ये मेरा क्षेत्र है, आप मेरे क्षेत्र में आए हैं और ये लोगों के कल्याण का कार्यक्रम, इसमें मैं भी इस सारे कार्यक्रम में रहूंगी। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारी बहन के सम्मान में आप पूरा करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। लोणीवाव गांवच्या मधोमध एक चौरस आसा. झाडा पोंदा बसून राज्यपाल आचार्य देवव्रत हांणी पंचायतीची सभा आपयली. गांवच्या लोकां सयत सामके मना काळजांतल्यान सामाजीक समन्वय आनी नैसर्गीक शेती विशीं मंथन केलें. लोणीवाव मुळाव्या शाळेंत सकाळीं उठून राज्यपालान शाळेच्या विद्यार्थ्यां सयत योगा करून प्राणायाम आनी सूर्य नमस्काराचे शारिरीक आनी मानसीक म्हत्वाचेर उजवाड घालो. नैसर्गिक शेतकाम करपी शेतकारागेर बैलगाडयेर बसून गेले. नैसर्गिक शेतकामात मात्तूय त्रास येना. उलट हे रासायनिक शेती परस कितलेशेच सवाय आसा. पंकज भाईचें शेत पळयात. ह्या चण्याच्या शेताक खरेंच वालोर. हांवें कितल्या दिसा उपरांत अशें शेत पळयलां. हांगा पळयात, पुराय शेत एका स्तरार आसा. एक एक रोप्यार चणे भरल्यात आनी व्हडा प्रमाणात नवी फुलांय फुलल्यात. आनी पुराय मटर पळयात, सगळे मटर सारके उबे आसात आनी ताचेर कितलीशीच फुलां. म्हजो समज असो की शेतकार नैसर्गिक शेतींतल्यानच समृद्ध जातलो. भौमानेस्त प्रधानमंत्र्यांनी आता नैसर्गिक शेती राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मोहीम केल्या. ते शेतकारांच्या समृद्धी सयत लोकांच्या भलायकेचो विचार करतात. म्हजे म्हायती प्रमाण पंकज भाईन 2016 सावन नैसर्गिक शेती आपणायल्या. तांच्या खंयच्याच पिकान कसल्याच पौष्टिक तत्वाचो उणाव दिसना आनी हे निव्वळ गव आधारिल्ल्या नैसर्गिक शेतीचेर आसा. रासायनिक शेतीन युरिया विकत घेतात, DAP विकत घेतात, तातूंत मागीर किटनाशक घालतात आनी पिकाचेर शिपडटात. हातून शेतकाराच्या बोल्सांतल्यान पयशे वतात. उलट नैसर्गिक शेतींत शेतकाराक हो खर्च लागना. पंकज भाईन गाय पोसल्या. गायच्या शेणात गोमूत्र, जिवामृतांतल्यान बिजामृत आपुणूच जाता. आनी म्हाका विश्वास आसा हांच्या मायभुंयेंत इतलो दर्जो आयला की हातून दुयेंसां लेगीत येवची नात. किसान की जेब से पैसा जाता है और इसमें किसान की जेब से कोई पैसा नहीं जाता, क्योंकि पंकज भाई ने अपनी गाय पाली हुई. गाय के गोबर गोमूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत
अपना ही बनाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी धरती माँ में अब इतनी गुणवत्ता पैदा हो चुकी है, अब इसमें बीमारियां भी आना बंद हो जाएंगी। ये खेत तुम्ही म्हणा तशें हें शेत पळोवपाक बरें दिसता, पूण ह्या शेतान एक पान लेगीत बाडिलें ना, एक कीड लागू ना, अजापाची गजाल. कहीं कोई कीड़ा नहीं लग रहा है. हांव हेच सांगपाक सोदतां, रासायनिक शेतीक लागून जमनीचो दर्जो हळूहळू कमी जाता. नैसर्गिक कार्बन देंवता आनी हे नैसर्गिक खावन मनशाक शक्त येता. ह्या युरिया DAPन लोकांक दुयेंसां जाली. खंय काळजाचो आताक, खंय गोडेमूत, खंय धोपराची शस्त्रक्रिया, खंय पॅनक्रियास इबाडल्यात, खंय मूत्रपिंडां इबाडल्यात. हे सगळे आमच्या खाणाचेर, आमच्या कुडीचेर जाल्लो दुष्परिणाम जावन आसा. खराब हो रही हैं, कहीं किडनी खराब है, ये सब हमारे खान पान का दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है. तो ये आहार, ये पंकज भाई केवल खेती से समृद्ध नहीं, किसानों के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं. आने वाली पीढ़ियों की उपजाऊ जमीन देखे जाएंगे, धरती का शुद्ध पानी देंगे, आकाश की हवा पवित्र होगी. तो ये एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं. आणि गोमाताची सेवा करून स्वतः दूध काडपाक बसले. तोरकोटडा गावात 40 थळाव्यांक नैसर्गिक शेतकाम करपाची सुचोवणी दिली. राजभवन नाव आयकना फुडें मानादीक राज्यपालांच्या पेजाद जीवनशैलीचो विचार मनात येता. ब्रिटीश राजवटींतल्यान सुरू आशिल्ल्या परंपरेंत गुलामीचो अणभव येतालो, पूण आझादीच्या अमृत महोत्सवी काळांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रशासन लोकां खातीर आसा असो विश्वास जागयलो. भारताच्या इतिहासांत 1 डिसेंबर 2025 हो दीस एका महत्वाच्या बदलाचो दीस म्हूण नोंद जाला. ह्या दिसा देशभरातल्या साबार राजभवनांचे नाव बदलून लोकभवन अशें केलां. राजभवनाच्या 4 वण्टींतल्यान भायर सरून प्रशासन आतां लोकां मजगतीं लोकां खातीर जालां. मोकळ्या हवेंत लोकशाय तेन्ना फुल्ली आनी परमळ्ळी जेन्ना एका राज्यपालान आपली सुख सुविधा त्यागून पयसुल्ल्या एका गांवांत वचून ग्रामीण जिवीत अणभवलें. गावातल्या मुळाव्या शाळेंत रात घालून आनी मागासलेल्या वर्गाच्या घरांनी जेवल्या उपरांतच खऱ्यांनीच सबका साथ सबका विकास ही फक्त एक घोशणा न्हय हाचेर विश्वास बसलो. तेन्नाच लोकांक प्रशासनान आपलोय महत्वाचो वांटो आसा म्हण जाणीव जाली. नव्या भारताच्या निर्माणा खातीर प्रशासन जनते खातीर समर्पीत रावलें जाल्यारूच नवो भारत उगवतलो. तेन्नाच मोदी है तो मुमकिन है हो विचार अणभव चड सार्थक जातलो. गुजराताचे लोकभवन सध्या चर्चेत आसा. थंयचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विचारांक सरळ लोकां मेरेन पावपाचो विडो उबारला. अशें करपी हे देशांतलें पयलेंच राज्य. आचार्य देवव्रत दर एक सप्तकांत एक फावट एका गांवांत वचून थंय रात घालयतात. अजून मेरेन तांणी 23 गांवांक अशी भेट दिल्या. गांवच्या लोकां सयत पंचायतीची सभा बसयतात आनी दलितांच्या घरात जेवण करतात. इतलेंच न्हय, नैसर्गिक शेतीक उर्बा दिवपा हेतान शेतकाराच्या फार्मार वचून सर्वसामान्य शेतकारा भशेन गायचें दूध लेगीत काडटात. राज्यपाल आचार्य मुळाव्या शाळेंतूच रावतात. संतां वरवीं सामके किमान सुविधांचो वापर करतात. गांवांत नितळसाण मोहीम राबयतात. रातचे थळाव्या सयत सभा आपोवन नैसर्गिक शेतीचें महत्व शिकयतात. एक सहज सोंपें आनी सादें राज्यपाल आपले राजभवनाचे थाट सोडून शेतकारा मजगतीं शेतकाराचो पूत जावन वावुरता. गांवचे लोक ताचे विद्यार्थी जाता. दिसच ना कोण राज्यपाल आयलासो. फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, आयर्न, पोटॅशियम जे पौष्टिक तत्व झाडाक जाय तातून आसता. पूण ते झाडान आयले कशे सांगात? खंयच्यान आयले? ते निसर्गांतल्यान, जंगलांतल्यान आयल्या. देवाची वेवस्था. त्या जंगलात आमच्या सारख्या मनशाचो प्रवेश जालो ना. ज्या दिसा आमचे भाशेन हुशार मनीस थंय वतलो तेंय काबार जातलें. थंय सगळे घोटाळे आनी भानगडी जातल्यो. आमी थंय वचना पूण थंय ट्रॅक्टरूय ना, जोतूय ना, नांगरूय ना आनी कोणाचे नाकय मदीं ना.
थंय तोंड घालनात म्हूण थंय थंडेन पानां झडयत आनी जमनीचेर पयशाची चादर पातळटा. पुराय जमनीचेर ओलसाण जाता, नैसर्गिक खत तयार जाता आनी तातूंतल्यान जमनीक हवा मेळटा, खाद्य मेळटा, श्वास मेळटा. तुम्ही एका शेतान जितलें खत घालतात ताचे दुप्पट खत घालात, तुमचे पीक वाडटलें. हीच परिस्थिती जाल्यार तुमचें पीक वाडचें ना कित्याक? ना वहाँ कोई ट्रैक्टर चलाता, ना कोई हल चलाता, कोई दखल नहीं है. और जब हमारा दखल नहीं है तो वहां क्या होता है? पतझड़ आता, सब पत्ते गिर जाते हैं और धरती पर आच्छादन हो जाता है, सारी धरती पे मल्चिंग हो जाता है और उस मल्चिंग के नीचे वापसा बनता है, नेचुरल वापसा बनता है. लक्ष दिवन ऐकात. ह्या जमनीत झाडाचे जेवण तयार करपाचे काम सूक्ष्म जिवाणू करतात, किडे करतात, जीव करतात आणि तांकां तुम्ही मारून उडयले. जेन्ना जेवण करप्याकच तुम्ही मारून उडयते, मागीर जेवण करतलो कोण? नहीं बढ़ेगा. विचार करात. क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसको ध्यान से समझो मेरी बात. भाई और बहनों, माताओं, ये जो धरती माँ है ना, इसमें पौधे का भोजन बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं. अळसिया करता है केचुआ, मित्र कीट करते हैं और वो सारे आपने मार दिए. जब भोजन बनाने वाला ही मार दिया तो भोजन कौन बनाएगा पौधे का? ये सोचना चाहिए. दुसरी गजाल, जेन्ना युरिया, DAP शेतान घालतात तेन्ना सरळ तुम्ही झाडांचे जेवण तयार करतात, तातूंतले 40% झाडां ओढून घेतात आणि 60% वाऱ्यार वचून वायू प्रदूषण करतात, नाजाल्यार जमनीत खोल वचून उदक विषारी करतात. पौधा लेता है और 60% या तो हवा में हवा को जहरीली बनाता है या धरती में जाके पानी को जहरीला बनाता है. अहंकारा खातीर न्हय तर सेवे खातीर जगात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्याच भावनेन राजभवनाचें नांव बदलून लोकभवन केलें. आतां आमी जनते खातीर कितें करतले हें आमच्या इच्छाशक्तीचेर आसा, शक्य आसा. गुजरातान परत एकदां दुसऱ्या राज्या मुखार देख दवरल्या. इच्छाशक्त आसल्यार कितें शक्य करूं येता. गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत सप्तकान एक फावट गांवांत वचून रावतात, मुळाव्या शाळेंत निवास करतात, दलितांचे जेवण जेवतात. ही दुसऱ्या राज्या खातीर एक आगळी वेगळी देख जावन आसा. तुम्ही थारायल्यार कितेंय करप तुमकां शक्य आसा.